संतोषान भर पवित्र सभे तुका भेटो येता सोमी दयातून जा ताका मेळो जीवित तुझे ताका भेटो काळोखी रात बलिसाला सर्गीचे राज अस्पष्ट झाला देखून मोका तुझ्या सौम्या सोडवणेचे देणे हाडू संतोषान भर पवित्र सभे तुका भेटो येता सोमी दयातून जा ताका मेळो जीवित तुझे ताका भेटो. ह्या नव्या दिसाक करकांत दिवन पवित्र दादीच्या नांवान मेसाचें बलिदान प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवें. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या न्हू आयती लितुजी आमकां येवंकाच्या सोडोंदरा विशीं आनी ताच्या अधिकारा विशयान मायेत दिता. आज आमी सान लुसी आमकां आनी रक्तसाक्षीचें स्मरण करता. आयच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल घरां शिराप घालूंक नेमी आयल्ला बालामान सरस्वराच्या आत्म्याच्या प्रेरणा काल येवंकाच्या सोडोंदरा विशीं प्रवादपण करता. आयच्या शुभवार्तेन जेजूच्या अधिकारा विशयांत प्रधान याजक आनी जुदे मालकाडे सवाल करचे विशीं आमी आयकता. देखून मोगाच्या न्हू जशें बालामान आनी सानी जुवांव देवाच्या उतरां खाल जाल्ले बरी आमी देवाच्या उतरां खाल जावन देवाची खुशी करूं जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. पवित्र मेसाचें बलिदान फवते बरे भेटोवच्याक थोडे वेळ मावन रावून सरमच्या ल्हान पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणये हांव पातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मोनाची तोंड तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच हांव कारवली सगळ्या विरुद्धांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुयें. देवा ससनाच्या उसवाडा आपल्या विश्वासी अंकारेचे वेतान आणि रक्तसाक्षिणेच्या देरादेक मोरनान भगवंतलोसे प्रकाश परे देवठीत सांग पावली. सर बरें पोन प्रामाणीक पोन आनी सत आमच्या जिणेंत सांबाळून आमी उसवाडाची भुरगीं जावं आनी एक दीस भगवंतलोसे सांगाती तुझ्या महिमेच्या ससनेक उसवाडान
आमी तुका बगूंक फावू आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. गणान पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी बालामान आपले दोळे उबारून आपले कुळये परमाने तांबू मारून आशिल्ल्या इस्रायल लोकांक पळयतच सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें एक आव्हान सांगलें. बेयोराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी, दूरदृश्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी, देवाचें उतर आयकतल्याची दिव्यवाणी. जशें सदांय दाकेशे करता तें तो देखता, ताच्या उक्त्या दोळ्यान दिसता देवाचें दर्शन. कितले सुबी तुजे तंबू जाकोबा, कितले सुबी तुजी शिबिरां इस्रायला. न्हंय तडीर आशिल्ल्या उद्याना परी, सर्वेस्परान रोयिल्ल्या देवदार रुखा परी. ताच्या वंशांतलो वीर उरतलो, अगणीत लोकांचेर राजवटकी चलयतलो. ताचो राय आगाका प्रास ओरतो, ताची रायल पदवी खूब वाडटली. उपरांत ताणें एक आव्हान सांगलें. बेयोराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी, दूरदृश्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी, सर्वेस्पराचें उतर आयकतल्याची दिव्यवाणी. जें परमोन्नत जाणा तें तो जाणा, जें सदांय देखता तें तो देखता. ताच्या उक्त्या दोळ्याक दिसता देवाचें दर्शन. हांव ताका पळयतां पूण न्हय आतां, तो म्हाका दिसता पूण न्हय लगीं. जाकोबातावन एक नेकेत मुखार येतलें, इस्रायलातावन एक बेतकाडी वयर येतली. देवाचें उतर हे. देवाची उडकार. तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मारू म्हाका दाखय, तुज्या सताच्या वाटेन म्हाका सोलून व्हर. म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव, तूं म्हजो तारोक. देखून दिसता तुजेर हांव विश्वास दवरून आसा. तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. उगडास कर सर्वेस्परा, सुरवेतान तुवें दाखयल्यो विश्वासपण. केदींच विसर नाका पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग. म्हज्या तरणापणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास करिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतराक सुखान तो. वाट चुकलेल्यांक तो सारके वाटेन हाडटा. खालत्यांक सताच्या मार्गान तो सोलून व्हरता. दुबल्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. Alleluia, 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 alleluia. तुजी काकूळट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सामाथ्य परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू परत्यान देवळान भितर शिकोवन दिवन आसता. प्रधान याजक सुदैवांचे मलगडे ताचे सरशी येवन विचारी लागले, खंयच्या अधिकारान हें सगळें तूं करताय आनी कोणें तुका हो अधिकार दिला. जेजून तांकां साप दिवन म्हळें, आमी तुमकां एक सवाल करता, ताका तुमी साप दिशात जाल्यार
खंयच्या अधिकारान हांव हें करतां आनी तें तुमकां हांव सांगीन. आमचें स्नान खंय तावन आयलें, देवातावन वा मनशातावन. तवळ ते एकामेकाक तर्क करूंक लागले, आमी कितें म्हणचें? देवाताव म्हणून जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सदमानतलो ना म्हणून तो विचारतलो. पण मनशातावन म्हणून जाल्यार लोक कितें करता कोण ना म्हूण आमकां बेन दिसता. कित्याक सक्कडी सुवांक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजून साप दिवन आमी नेनाव म्हणाले ते. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तर खंयच्या अधिकारान हांवें करतां तें हांवें तुमकां सांगिचो ना. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी जुदेव मोग केल्या मदें आनी जेजू मदें जावचें संभाशण सवालां जापी आमी आयकली. पयलें सवाल ते विचारतात प्रधान याजक, मलगडे, शास्त्री, फारिजेव, तूं खंयच्या अधिकारान उलयतात? जेजून शिकोवची ती रीत पळोवन तूं खंयच्या अधिकारान उलयतात आनी हो अधिकार तुका कोणें दिला? अधिकार नमुन्यावर आसा. थोड्यांक अधिकार जावंक पुरो तांच्या कुटुंबादारांतावन जल्मातावन तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यातावन लाभता. रायांच्या जिवितांत, थोड्या राजकीय मुखेल्याच्या जिवितांत आमी पळयता. थोड्यांक अधिकार दिला तांच्या तालेंतां सरी जावन तांची शांती, तांची शाती आनी बुदवंतकाय वळखून थोड्यांक अधिकार दितात. आनी एक अधिकार आसा नैतीक मौल्यांचो अधिकार. हो अधिकार बरें सांगूंक, सत आसा तशें परगटूंक. हो अधिकार प्रवादीच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच जें कितें जेजू सांगता तें सत आनी खरें म्हूण आमकां हाच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट जाता. आनी हो अधिकार जेजूक कोणा तावन आयिल्लो? हो अधिकार जेजूक बापा तावन आयिल्लो. सो आमच्या 5व्या अध्यायांत आमी पळयता, बाप कितें करता पळोवन पूत करता शिवाय आपल्याक सक्ती पूत कांयच करूंक शकना. जें कितें बाप करता तें पूतय करता. जेजूचो अधिकार बापा तावन म्हूण ह्या उतरांनी आमकां स्पश्ट जाता. जेजू स्नानीक जुआंच्या विशीं अभिप्राय घेवंक जुदेव मुखेल्या तावन समजून घेवंक तांचे अभिप्राय कितें, स्नानीक जुआं विशीं तांचो अभिप्राय कितें म्हूण समजूंक आशेता. आनी 2 सवालां घालता. स्नानीक जुआंचें स्नान देवा तावन वा मनशा तावन? आनी ह्या सवालाक जापी दिलें तर दोनी कुशींनी आमी शिरका ताव म्हणून जुदेव मुखेली ओगेस रावतात आनी हेंच जेजूक समजता. शास्त्री फारिजेव ते शिकपी अशिकपी न्हय. तांकां समजून आसली जायत्या संगतींनी तांकां एक संगती तांकां कळीत आसले. पूण जेजूक शिरकावन घालच्या इराद्यान ते जेजू सरशीं आयिल्ले. पूण हांगा तावन जेजू तावन आमी एक शिकचो एक विशय आसा. जायते फावटी जेजूक सवालां घालून जायते मुखेली जेजू सरशीं आयिल्ले. पूण एक फावटी आमी पळयता जेजू सवकासायेन समजोवन त्या सारकें तांकां जापी दिता. बगार उलटा सवाल विचारले म्हूण तांचेर रागार जायना. जें कितें सांगूंक सोदता तें स्पश्ट रितीन तांकां समजा सारकें तांणी समजून जोगत्या वाटेन चलोवंक जोगती जाप आमकां जाप तांकां दिता. जायते फावटी आमकांय जायतो लोक सवालां घालता पूण आमी आमच्या जिवितांत रागार जायनासतना सवालांक जोपती जाप दिवंक जेजूस ताच्या जिवितांत आमकां प्रेरण दिता. आनी एक विशय आमी पळयता, साद्या लोकांक स्नानीक जुआंक प्रवादी म्हूण तांणी वळखून घेतलें. पूण प्रधान याजक मलगडे तो देवाचो मनीस म्हूण समजून घेवंक तयार नासले. बऱ्या संगतीक तांचें काळीज ताणें बंद दवरलें.
जेजूच्या उतरांक आनी करण्यांक ते कुर्डे जावन आसले. तांचे काळीज संपूर्ण रितीन तांणी धांपून दवरलें. तांणी स्नानीक सुवांव नाकारले मात्र न्ही, तांणी जेजू की नाकारलो. जें कितें सत आसा बावडतांत मानून घेवंक ते तयार नातले. पूण आज आनी एक विशय आमच्या जिवितांत जें कितें सत आसा सत म्हूण मानून घेता तें बावडतान स्विकार करूंक आयचीं वाचपां आमकां उलो दितात. आज आमी भगवंत लुसी तिचें स्मरण करता. ओंकार आनी रक्त साक्षीन तिचें एक उतार अशें आसा, जांचें काळीज नितळ आसा तीं पवित्र आत्म्याचीं मंदिरां जावन आसात. तर आज आमी मागूंक जाय, नितळ काळीज रसून दी देवा. तुजें उतर आयकून आनी त्या उतरा प्रकार जियोंक आनी जें कितें बरें आसा सत आसा तें बावडतान समजून घेवंक कृपा आमकां लाभय म्हूण प्रत्येक रितीन तूं जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर उंड्या आनी वयना रुपार करूस आमचे मोदें हजर जाता आसतना आमी मागून घेवया. आमेन. Somiakaniko Mogar tuja burgyacho Renwashi kalzan dimcho Sautyo tuja mogacho Undugo wanso berletao Bapa Wandakan so berpitao Mogaso, ek potaso Bapa, Krista prunragati tu amta. Kangi sumya kaniko, mogar tuja beryacho. Lingwashi kalzan dimcho, Sautyo tuja mogacho. भाऊ बहिणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं दे म्हूण मागात. हे तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, तुजे महिमा परगटोवंक पवित्र आत्म्यान भगवंत लुसीची म्हत्वें उजवाड आयली. त्याच पवित्र आत्म्याक धाडून आमी संभ्रमताव त्या गुटाची चड आनी चड आमकां वळख दी. ताच्या आदारान तांतूं फावो मानान वांटो घेवं आनी दिसपडत्या जिणेंत ताचो फळ काडून हेरांक बावड तसो उजवाड दिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचें नफें. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमचे कळसां उबारुये. आमी ती सर्वेस्परांत उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तेनवसूये. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका देन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत लुसी तुज्या रक्त साक्षीनेन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परे तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बाळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या दुतां संगतीक आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सरकार संसार भलाच्या वैभवान उंचगितकाचे सर्वेस्पराचे नामे कातकाचे उंचगितकाचे. बापा, करूस तुम पवित्र, तुन सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका देन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण दतच ताणें काल्स घेतली, कनव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणें कराराचें रगत. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां पासोत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समर्पता. तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणास्वने पुनर्जीवन पनसो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि व जिवीत सोडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सुटले आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पेटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळें हे सेकी वर्गां बराबर तेका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पनसो बरवसो धरून मेल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेसांची दयेक कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरी देवाचे माई संगती सांजो जैतिचो पती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां बांधू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू हुतय पवित्रत्म्याच्या एक पावनान सर्पोद्वेदा बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची मयुक्तेक कुटुंबाची मागणी सांगता घाल. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगता म्हणे, आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी स्वर्गात आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमचे चुकेल्यांक बक्षिसा. तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां आदार पडूं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार. देखुणे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपातकांतलें सुटय आनी सराकांतांतलें वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एक कोटान सांबाळ. तुजे ताणें रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबें आसूं. माय मग सुगुर्तू सावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर.
देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ सवनसो जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जिवनाक पयली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उलोवपान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Gesù मुझे तन राव Gesù मुझे तन तुम संगी आस्ताना नाका मका कान. हे Gesù मुझे तन राव Gesù मुझे तन तुम संगी आस्ताना नाका मका कान. Atmomoso Gesù pois pavano Pakan bolong tuka bisan gelo. Tuje kurpe, tuje doye, tuje doy somia pati patolo. Tuje kurpe, tuje doye, tuje doy somia pati patolo. ये Gesù मुझे तन राव Gesù मुझे तन तुम संगी आस्ताना नाका मका कान. ये Gesù मुझे तन राव Gesù मुझे तन तुम संगी आस्ताना नाका मका कान. प्रार्थुये. बहुमोगाळ बापा, सगळ्यांच्या जीवनांत वांटो घेवन नव्या जिवनांनी गठायेन आमी भरल्या. बगे वंदलुसेची शिकोवन पाळून आमकां तुवें दिल्ल्यान त्या देण्या पासून निरंतरी तुका दिन वाचूंक आमकां फावो कर आनी आमच्या भोंवतणी असलेल्या नेण्याऱ्यांक बावडतसो उजवाड मेळासो करूंक थंच आमकां कृपा दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नफेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. वचून येया, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुकार.
तुझा संदेश केलो सोम्या आम्ही वेता तुझे कृपे बोळा रस तुझे परता मांसा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे केला तुर्बे बेसावानी आमकां तुवें बोरला मोगा संदेश घेवून सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रस तुझे परगडता पुत्र सोवे अंगवार शिवाले आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे